साळगाव पठाराचेर कोयराविलो प्रकल्प बांदपाक साळगाव आनी कळंगूट पंचायतीचो तेंको आसा। तांचे सयत कोमुनदादीकय विश्वासांत घेतल्या। कोणाकय कितें दुबाव आसा जाल्यार तांणी आपल्याक मेळचें अशें कळंगुटेचो आमदार मायकल लोबो म्हणटा। पियर्न फोरमाचो ह्या प्रकल्पाक विरोध ना, तांकां फक्त कोयरा प्रकल्प कसो बांदतले तें जाय अशें मायकल म्हणटा। साळगावा कोयरा विलो प्रकल्प बांदपाचो निर्णय घेतना सरकारान थळाव्यांक विश्वासान घेवंक ना असो आरोप साळगाव सिटीजन फोरम आनी पिळन सिटीजन फोरमान केल्लो। हे प्रकल्पा खातीर टास्क फोर्स नेमला। प्रकल्पाचेर अजून निर्णय जावंक ना। ताचो रिपोर्ट येतकूच लोकां मुखार दवरतले अशें लोबो म्हणटा। पंचायतीचो सरपंच मेन आसता, वॉर्ड मेंबर मेन आसता। जर वॉर्ड मेंबराक आमी कॉन्फिडन्सान घेता, सरपंचाक आमी कॉन्फिडन्सान घेता, तेन्ना पीपल ऑलरेडी कम इन टू दॅट। कोणाक जर अशी डिफिकल्टी दिसता, माझे ऑफिस सदांच ओपन आहा। पिलेन सिटीजन फोरम इज नॉट अगेन्स्ट अस। पिलेन सिटीजन फोरम वॉन्ट्स टू नो वॉट सॉर्ट ऑफ टेक्नॉलॉजी वी आर कमिंग अप, and if required we'll bring one in the committee also. इतले मजगती कळंगूट वाठारात उदक आनी सिवेज प्रक्रिया प्रकल्पाच्या कामाक सोमारा सावन सुरवात जाली। ह्या दोनूय प्रकल्पांक 101 कोटी खर्च येतलो। प्रकल्प उबो जावंक 2 वर्सां तरी लागतली। ह्या प्रकल्पाक लागून रस्तो खणचो पडटलो म्हूण मायकलाक हुस्को। आयज कामांक व्हेरी इम्पॉर्टन्स आहा, कित्याक इनकन्विनियन्स जनरल पब्लीक आनी ह्या वाड्यार जे रावता सावता वाडो हे लोकांक जातले, पूण तेंच्यांनी खंय तरी एक कळ काडची पडटली, मातशे पासियेंस काडचे पडटले। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर श्याम सुंदर फट्टे।